गांवांक मिराबागांक तुम्ही मिटींग घेतली आसा, कशे पद्धतीन रिस्पॉन्स आसा? तुम्ही ऑलरेडी हांगा बंधाऱ्याक जो आसा तो अपोज केल्लो आसा, लोकांचो सपोर्ट तुका कसो मेळ्ळो आसा? पळय आयज तेजे बद्दल एक थोडे हांव बंधारा बद्दल म्हायती दिता की जे वेळाचेर हो बंधारा एक आमच्या पुला कडेन प्रपोज जाल्लो तेन्ना मॅक्झिमम लोकांनी प्रोजेक्टाक सपोर्ट केल्लो आनी उदक मेळटलें ह्या आशेन आमी तो सपोर्ट केल्लो. त्या वेळाचेर काही मोजकेच एक पांच लोक ते प्रोजेक्टाक ऑब्जेक्शन हाडलें आनी गांवांक अशें हेवप केलें की सामकें लोकांक मिसगायड केलें, बुडटले अशें म्हणून. आनी आमी तें प्रपोजल लोकांच्या संमतीन आमी कॅन्सल केलें. आनी ह्या वेळाचेर त्या वेळाचेर कितें जालें की दोन सायटी सिलेक्ट केल्ल्यो, एक फोडण्यां म्हणटा थंय आनी एक मिराबागा. आनी आयज एक 20-25 दीस पयलीं आमकां कळून चुकलें की ही जी सायट आहा ती ऑलरेडी गांवां हाडलेली आहा, इन द हार्ट ऑफ द विलेज. म्हणजे जो पयलीं जो आशिल्लो तो गांवांत पयस आशिल्लो आनी हो हार्ट ऑफ द विलेज म्हणटा न्ही, इतकी घर की जवळ जवळ 20-30 मिटराचेर घरां आसा. आमी गांवांत जेन्ना तो नाका म्हणलो आनी इतकी तुमी फुडें हाडटा जाल्यार आमकां ते लोकां बरोबर आमकां रावचें पडटा. हे गांवच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लें आसा की जेन्ना गांव म्हणटा तेन्ना त्या गांवा बरोबर म्हाजें रावप सगळ्या पयलीं कर्तव्य आसा. आनी हांव सरकाराकय निवेदन करतलो, आयज जवळ जवळ 95% घरांतले लोक हांगसर येयल्ले आसा आनी प्रत्येकान जो स्पॉट जो आतां सिलेक्ट केल्ले आसा त्या स्पॉटाचेर आमकां सामकें आमकां हें आसा, विरोध आसा त्या स्पॉटाचेर. आनी आमी म्हणटा की सरकारान आमचे कडेन उलोवचें, तेंचे कडेन कितें नवी प्रपोजल आसलें आमचे कडेन उलोवचें. पूण आमकां हो जो जे पळय तेणी हो पॉयंट सिलेक्ट केला तेजे आमकां सगळ्यांचो विरोध आसा. हांव आयज हे गांवचे लोक आनी 10 जाण, गांवचे लोक आनी 10 जाण, तुम्ही म्हाका शब्द दियात, तुम्ही गांवचे लोक आनी 10 जाण हय काय ना? तेन्ना हांव एक गांवचो नागरीक म्हणून हांव तुमचे कडेन म्हाजी एक काही मागणी मागपाक तुमचे कडेन येयला हांगसर. जाल्यार जे निमित्त जालां, जे गांवाचें वातावरण जावपाक लागून जे निमित्त जालां थंयसरल्यान हांव कमेंट करता. बंधारो सुरवात बंधाऱ्या वयल्यान जाली. बंधारो जाता 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 हांगसर मिटींग जाल्यो. मिटींग इतली उग्र जाल्यो की काही मोजक्या लोकांनी मिटींग घेतली आनी उग्र मिटींग जाल्यो सामक्यो. तेन्ना पंचायती घर भायर काडपाक तयार केली. एका चवथी दिसाक आमी तात्काळ आमी काही लोक आमी सगळे एक जाले आनी संजय घरा कडेन गेले जाल्यार संजय हें कितें जालां, कशें कितें का, तेन्ना आमकां तेजी कल्पना जालेली. आमकां तेन्ना मागीर कळ्ळें, तेन्ना आमी केलें. तेन्ना आमी ताका सांगलें गांवच्या लोकांक नाका, तेंचे बरोबर रावया आमी. हे लोकांनी ज्या लोकांचो विरोध केला एका बंधाऱ्याक त्या लोकां बरोबर रावया, तेन्ना तुवें आमचे बरोबर राव. आनी संजयान आमच्या म्हणण्याक मान दिवन संजयान तशेंच केलें. मिटिंगेक सांगलें की आपूण तुमचे बरोबर आसा. ग्रामसभेक सांगलें की आपूण फाटीं घेता. त्या प्रमाणे ताणें केलें. विशय सोंपलो. इतलो विशय सोंपलो, बंधाऱ्या विशय सोंपलो, पूण गांवचो विशय सोंपना. तेजे नंतर चवथी आमी बॅनर्स लायल्ले, बॅनर्स जाळून उडयले. तुम्ही थंयसर 10 जाणांची आमची 10 जाणांची मिटींग, ती मोठी आसा 10 जाणांची वाळवंटार. तुम्ही काहीच लोकांनी थंय सांगून थंयसर सांगणी करून मागणी मागून घेतले, सांगणी करून घेतले. तेही आमी मान्य केलें. चल जात जाल्यार जावनी. तेजे नंतर तुम्ही हांगसर पुरुष कार्यावळी मारवा कडेन तुम्ही घराण घातलें. ना गांवकार, ना गाडी, ना कोण ना, तुमचे तुम्ही जमले, तुम्ही घराण घातलें. चल तेही बी आमी गांवच्या लोकांनी मानून घेतलें. तर बंधारो नाका म्हणून गांवकारान तुमकां सांगलें की तो बंधारो जायना म्हणून सांगलें. तुमकां सांगलें जायना म्हणून तुम्ही फुगडे म्हणून मारले. आमी तुमचे बरोबर खुश जाले, बरें जालें म्हणून फुगडे म्हणून मारले. गांवकारान नाका म्हणून सांगलें, खूश जाले आमी. ह्या आनंदान आमी आशिल्ले. तेजे नंतर बंधार हें जालें. तेजे नंतर दिवाळेक आमकां थंयसर तुमचे बंधारे निमित्यान वीख हाडपाक प्रयत्न केलो. गांवांक खेळनाका आनी हें करनाका तें करनाका करून आमी फोर्सान खेळ्ळे. जात्रे जी आमची पिळग्याची पिळगी परंपरा आशिल्ली ती मोडपाची तुमी प्रयत्न केलो आनी मोडलीय बी ती. जे खंयची पिळगी खंयची तूं आमी केन्ना स्वप्नान दृश्टां पळोवन आशिल्लें तें तुमी करून हाडलें हांगसर. दोग जाण थंय पुजे एका येजमानी म्हणून बसोवप थंयसर. कोणा तुमी मान दिला. आमी गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी सायन मारून थाराव घेवन आमी तुमकां निश्चित केलें. पूण तरी आसून तुम्ही जबरदस्तीन थंयसर आपली हक्क गाजलो. बरें कलेक्टरा कडेन वचून तुमी तें लेटर बरोवन हाडलें. आमची त्या आमी आज सांगता हांव, आमी काही लोकांनी जमोन ते कलेक्टरान जें लेटर केलें तेका आमी रिप्लाय दिवपाची तयारी केल्ली आनी अंडर प्रोटेस्ट म्हणून आमी जात्रा करपाची तयारी केली. पूण काही लोकांचें लोकांक मान दिवन आनी आमचे जे नाट्यकर्मी कलाकार आशिल्ले, ते भुरगे आशिल्ले, त्यांची काही एक त्यांची पळोवन त्यांची उमेद आनी त्यांची पळोवन आमी ते मारते घेतले. ना जाल्यार आमी कलेक्टराक लेटर करून अंडर प्रोटेस्ट म्हणून जात्रा करपाची आमची तयारी आशिल्ली. इतलें जालें तर पूण सोंपना. तुम्ही करता 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 मोसण नासली कित्याक नासली, कोणाला नासली, कोण येयले, खंयचे मनीस येयले, हें सगळें करपाक खंयचे येयले.
आमकां गांवांक बंदारो नाका म्हणून पंटेमळकार माडेलकार फणकार आनी खंय धडेकार खंयचेच आवडले हांगा उजला पांय इतले करपाक आमकां रुबाव आमकां संशय आसा आमच्या लोकांक केले पुलीस कंप्लेन जाली संजयान ते फॉरेन्सीक साडून त्यांनी हें केलें आमी पुलीस स्टेशनार गेले आमकां कांय तेंणी शिटकावन दिली हें तुमचे भितर कोणी जावंक शकता अशें पुलिसांनी सांगलें म्हणटकीर आमकां कांय म्हायती दिवना तेणी पूण एक अंदाज केलो की ते आमचे कांय गोश्टी ताका सांगले संजयान कांय गोश्टी ब्रीफ केले नंतर सांगले आनी आमची परंपरा आसा ह्या गांवां हेजे पयलीं चोरी जावं कितें अशें कितें घडलें जाल्यार हांगा आमी सांगणी करताले सांगताले नाजाल्यार आमी मागणी देवा कडेन म्हाका म्हूण सांगताले त्या 10 जाणांक भिवन आमी चूक मागताली जाल्यार आज तुम्ही इतली थंयसर वावंडार सांगणी केली कार्यावळी मारा कडेन तुम्ही सांगणी केली जर तुमकां मातशें 4 जाणांचें कितें तर तुमकां देवाचे जागृत देवस्थानाची जर तुमकां जर कळकळान तुमकां जर जाणीव आसत आहे हो कार्यावळी माहूर खुटी माता राखणदेव पुरुष मूळ पुरुष दुसागर श्रीकृष्ण सिद्धारूढ इतली देवस्थानाची आमचं बसले कडेन आसा आनी हे जागृत देवस्थान आमकां सिद्ध जाले कडेन कांय गोश्टी आमकां सिद्ध आनी प्रूफ जाले कडेन आसा गांवां बुट्टी येता हुंवार येता जाल्यार आमी एक नाल आमचे गांवकारांची आमचे कोण सांगणी केली जाय नाल उदक 24 वर भितर देंवताले जे आमचो कोण बुडोवन मेल जाल्यार ते उगनाशिल्ले ते आमी सांगणी केले जाल्यार उगताले इतले हे जागृत देवस्थान आमचे कारमळे म्हाराजान हे गांवचे हेची जर तुमकां जाणीव आसा जाल्यार तुमी हेका मुखाल्या तुमचे जे आयुष्य कितें घडटलें तुमचे फॅमिली कितें घडटलें हे जर कांय गोश्टी घडपाक नाका जाल्यार तुमी येवचें सगळ्यांनी आनी आमच्या लोकां मदीं रावपाक ही तुमकां संदी आसा आनी ह्या बंदाऱ्याक विरोध करपाक तुमकां ही संदी आसा म्हागेल्याच घरा उरले आतां हांव तेंचे बरोबर आसलो आनी हो बंदारा ओपोज केल्लो हांव बंदार कॅन्सल जालो आनी हो बंदार हेणी हाडला आनी म्हागे घर सकयल जालें हांगे 15 कितलीं घरां सामकी तेंकोन 50 मिटराचेर आनी हे जे खल्लीतात आतां त्या सगळी व्हांवां वचोन आमगे घर मोडोन वचलीं हे कितें करतात हे फक्त हो पंच आमगेलो तेणे पयशे खाले म्हणटात तुमी कितले पयशे खाले तेणे मिटींग घेवना म्हणटात बंदार येता आसतना आज तुमी बंदार पावला तुमी मिटींग कित्याक घेतलो आज आमी मिटींग घेवन आज हो बंदारा ओपोज करतात आनी आज सांगता ह्या लोकांक आनी हे जे ओपोज आसल्या त्या लोकांक तुमी मिटींगे येयले ना तुमी अशी मिटींग दाखयची हांव चॅलेंज करता तुमकां तुमी इतलो लोक जमून दाखयता ते मिटींगेक तुमी असली फुटींगपण करून आनी पयशे खावन तुमी दीस करपाक येयले हांगसर आनी लोकां घर पाट करपाक येतात आमकां 1 करोड दियात आमी चले गांव सोडून तुमचे हड्ड्यार घे हो गांव ते कितें करतात तुमी हा म्हणजे लोकां भुरग्यांक शिकपाना लोक आतां न्हिदले कडेन बुडोवन लोकां भुरग्यांक पळोवपाक सुद्दां मेळपाना अशें तुमी हें करून उडयता हांगसर तें कित्याक लागून करता तुमी हें कितें म्हणटा तूं गांव तुमचेर सोंपयला तुम्ही करता तें जालें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.